हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम मार्सेलोना बेबी. हो म्हगेलो व्हिडिओ उजो नंबर 2 आनी हो व्हिडिओ म्हगेलो जुजे दे बेनावलीक. तूं जायत पुसार म्हणटा व्हिडिओ काण गोंयकारांचे गोंय हिंगपड काम कोताय तें तूं हेट कोता. तूं रावता लंडन आनी तूं फेसबुकाचेर तूं गोंय सांबाळ म्हणलो बरें आहा, तेंय आमकां गरजेचें. आतां हांव जाणा तूं गोंय आहा येयलोलो आनी तूं आतां थंड जावपाक गोंयची गरमी जाता म्हूण तूं स्विमींग पुलां भोंवता. ओके, तें तुगे निजी कारण म्हणलो. पूण थंड जावपा मरे बरें कोणाकू उलोवपा जाय, जाण जावपा जाय. बेश्टेन पकर कोनाका डेटा घेवपा जाय. आतां तूं म्हाका सांग, तूं इल्लीगल बोंगल्या लागून कितले तूं व्हिडिओ काडटा आनी हेट कोता. बोंगलो येयलो, इल्लीगल बोंगलो येयलो, कित कोताय कित कोताय तें हांव सांगत तुका. तुवें केन्नाय तुज्या आरजी भुरग्यांक जावं मेंबरांक जावं ऑफिस बेररांक जावं MLAक जावं तुगे सुप्रिमोक तुवें केन्नाय इंचालां ते इल्लीगल बोंगल्याक कितें जालें काय म्हणून? तें तुवें इंचाना, तेजेर तुवें केन्नाय व्हिडिओ काडना. आतां तुका थोडी काणी सांगत हांव. तुजें मन चेंज जाता जाल्यार चयता हांव. तूं मरे सारको अंधभक्त जाला. आतां हितून ते भाव घाल्लोलो, हांवें केन्ना आरजी उलयनाहलो. तुवें मरे म्हाका चाय मारल्या ना, तुवें इन्स्टिगेट केला. आतां तुज्या उजवाडाक तुका कितको हाडूं? तूं काय म्हाका पर्सनली फोन करून इंचाना. तुका 1-2 दिसा हांवें फोन करपाक ट्राय केलें, तूं म्हगे फोन घेयना. तूं कितें उलयता तो हांवें तुका समजायतो म्हूण हांवें फोन केल्ले पूण तूं फोन घेयना. बरें, आतां हांवें तशेंच पळय आनी तुका समजावपाक व्हिडिओंतल्यानी सांगच पडना हांवें. बरें, आतां तूं 21 नोव्हेंबर 2021 4 वरांचेर इल्लीगल बोंगल्या लागून ओल्ड गोवाच्या व्हडली मिटींग जाल्ली, सभा जाल्ली. तूं तुगे मरे सुप्रिमो इंचाय तो तेतूच थिंग येयलो जाल्यार आतां तो येयल ना म्हूण हांवें हेट केल्लो तेका वो हांवें कितें उलयल्लें आरजीचें ना. आतां तूं म्हणटा आनी तुगे टीम आहा ते आरजी म्हणटा तुका 90,000 सपोर्टर आहाय. ओके, 90,000 जाल्यार 90,000 तेतूच प्रोटेस्टाक थिंगा 90 देखून भुरगीं कित्याक येवनाय तुगेले? थिंग सुमार 15 जाण कितें आहले सारकी म्हळ्यार हांवें चोयले ते. आनी ते येता आसतनाय आपल्यागे पोळी बाजू येयल्ले सगळे रेव्होल्युशनरी गोवन म्हूण टी-शर्ट घालून येयले थिंगा, कळ्ळें तुका? आनी तुमचे बराबर थिंगा आनी 2-3 जाण आम आदमी पार्टीचे कॅप घालून येयल्ले. आमी तेको कॅप काण घेयले थिंगाची. आनी टी-शर्ट घालून येयले जाल्यार टी-शर्ट काडून घातले ना. सो ते प्लॅनिंग करून येयल्ले फोटोशॉप करपाक. ते फोटोशॉप केले न्ही मिटिंगेन, म्हणजे टी-शर्ट घालून येयले रेव्होल्युशनरी करून उजो जाले. विरेश बाब आहलो थिंगा, बरें चलें जावं तो एक रिप्रेझेंटेटीव सांगलोलो. आतां तूं म्हाका सांग, त्या तोणा इलेक्शनाय जावं नाय, विरेश बाब MLA नाहलोलो पूण एक सुप्रिमो म्हणजे तो येयल जायत एक इमेज जाता, एक पिक्चर येता, एक मेसेज वयता लोकांक की हे मनीस आहाय म्हणून. ओके, आनी ते एक तुझा पावनाय. आय अंडरस्टँड, पावनाय. सो पावना म्हूण हांवें हेट केल्लो, हांवें हेट करूं ना. आतां तूं म्हणटा हांव हिंग ना, हांव थिंग ना, हांव हिंग वचना. तुगे सुप्रिमो सगळ्या पावना जाल्यार हांव कितको पावतलो तूं म्हाका सांग. म्हाका पॉलिटिक्सा मरे आस ना. हांव मुगे कितें आहा तें हांव उलयतां गोंयचे पासून. पूण तूं आरजी हाडी नाय तेका, आरजीगे मेंबर नाय तेका, सगळ्यांकू हेट कोता. म्हणजे तुगे आरजी सोड, हे सगळे गोंयचे आहाय ते गद्दारू जाल्यार आतां तुका हांव दाखयता. इल्लीगल बोंगल्या खबर सांग तुका ना. तूं म्हाका सांग, तूं केन्नाय ते सुप्रिमोक इंचाय ते इल्लीगल बोंगल्या लागून तेणें कितें एक मातसा गाडी देखून उबाल जाल्यार. एक पुसा तो फेस्ता दिसा येयल्लो सान फ्रांसिस शारागे मिसाल. आनी तूं जाणा तेणें म्हाका कितें सांगलो तें? सान फ्रांसिस शावेराच्या नांवान सांगत तुका. तेणें म्हाका सांगलोलें, आमी तेका सांगलोलें आमी प्रोटेस्टा बसले म्हण थिंगा. आनी तेणें सांगलोलें डेली आपूण
5 जाणां तरी आमगे आरजी भुरगींक बसपा येतले म्हूण कितें सांगलो तेणे 5 जाण तरी आरजी भुरगे सोद येतले म्हूण सांगलो तेणे म्हाका हें हूंय सांगलोले सान फ्रांसीस शावेरा गेले इगोरचे सारक मुखार आमी थिंग पयलीं प्रोटेस्टा बसताले थोडे दीस तेदोणे हें तेणे म्हाका हें उतर सांगलें आनी तेको विचार डेली तेगे 5 जाण कोण येयले काय म्हूण विचार तूं विचार तूं सगळे प्रश्न घाता तूं तुगले मनशां प्रश्न घालपाक तूं घटसासो जाय नाजाल्यार कुशीन सोरो जाय ती फकत दलालपण गुनाका आनी दलालपण कोत मरे प्रॉब्लेम ना पूण दुसऱ्या प्रश्न घायनाका पयलीं तुजी भोंका बंदा की तूं ऊस पेटलो आतां चोय तूं उसो पूण सगळे दुसरे गोंयकार पण झगडटाय न्हू तेच फाटी लागत तूं हांव म्हणा आमी सगळें भर कोताय आय हॅव ऑलवेज बिलीव दॅट आय एम इन सॉलिडेरिटी विथ एवरी इश्यू इन गोवा हांव कोना तें सॉल्व हांव कोना तें जालें तेणें धाडूं नये 2 दिसां ते थिंगा आमी सेंट कॅजिटर इगोर्जे कडेन आमी थिंगा प्रोटेस्टा बसलोले 240 दीस बसले आमी थिंगा जायते आमगे जाणटेली नेणटेली बसले आनी म्हळ्यार सुमार 160 दीस हांव सोद्दां आंबेलसान ओल्ड गोवा वयतालो म्हज्या नेजा आहलें सिनियर सिटीजन हांव पेट्रोला पयशे म्हूण गाडी घेवन जावं मोटरसायकल पावसांत गिमांत थिंग गेलो डेली वयतालो सुमार 140 दीस मायज थिंगा हांव वचत बसला आनी हेर लोक आमगेलो थिंगा जायत बसला इनोसेंट लोक बसता थिंगा आनी 2 दिसांक विरेश बाब तेगेले टीम घेवन येयलोलो एक दीस ते बरें आहा एक दीस येयलो ओके रेप्रेजेंटेशन जालें तूं म्हणटा आमी कितें कोताय पेपर वर्क कोनाय तूं म्हाका सांग तुगे सुप्रीम कोर्ट वो तुगे MLA कोडे वो तुगे आरजी सपोर्टरांक विचार ते इल्लिगल बोंगल्या लागून तेणें कितें केलें तें विचार तेणें कसो पेपर वर्क केलें तें म्हाका दाखय आनी एक व्हिडिओ काड आनी सगळी पेपर दाखय तेणें हूंय पंचायती कंप्लेन घायले कोर्टाक गेला सुप्रीम कोर्टाक गेला दाखय जालें ना तूं बेश्तो उलोवन सांगनाका आतां तिसरें सांगत तुका तूं केन्ना कितें म्हणटा ते ओल्ड गोवा इल्लिगल बोंगले सांकवाळे कितें तूं म्हणटा तेसो हिंदू पोणा धर्मा हिंदू पोणा एकानी इल्लिगल बोंगल्याक आनी धर्मा कितें आहा रे जुदे ते बेनावली हा तूं तें पळय डिफरन्शिएट करूंक कळटा तूं म्हणटा तो एनवायरमेंटा झगडटा हेरिटेजी झगड म्हणटा तूं कित्याक सांकवाळे असो हो फोटो आहा सांकवाळ जेन्ना ते गेले ते आमगे फासादीक लागून आमगे सांकवाळे इगोर्जेक कंप्लेन करपाक गेल्लो कालिदास म्हणटा तेदो कोण हितून भेदी आयले ते चोय हितून तेदो कित्याक गेलो तो हेरिटेज सांबाळपाक गेलो म्हणटा थंय थिंग हेरिटेज सांबाळून गेल्लो जाल्यार इल्लिगल बोंगलो तो हेरिटेजी म्हणा तो कोण भिस्मालो तो कोण इगोर्जेचो ते भाट इगोर्जेचे भिस्माले तुम फकत ते भिस्माक आनी पाद्री गाडी मारताले तो बोंगलो कितें हुंय आहा तो जाणटू तो कोणागे एक प्रायवेट प्रॉपर्टी वीच इज इन द मार्क अंडर हेरिटेज सायट जाल्यार हेरिटेजी लागून झगड जाय तूं ह्या बोंगल्याक तो कित्याक झगडना तुगे आरजी लोक कित्याक येयना कित्याक झगडना ते तुवें केन्ना विचारला म्हणजे आमचे मायनॉरिटीजांगे कितें आहा तितलेंय तो मत पडोवंक सोदना मायनॉरिटीजांगे म्हूण न्हू हे इलिगल बोंगलो मायनॉरिटीजांगे म्हूण न्हू इट इज अ हेरिटेज युनेस्को ESI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इश्यू तो हितू कितें तेगे 90,000 भुरगे आहाय वोटर आहाय भर मागणारी आहाय तितून तो एक 20,000 लोकांचेर कितें येयला रे तो तूं हिंचाल ताका तूं फकत आमी कितें जाता तें भर न्हू तुजें बाब तेचे ते सांकवाळ इश्यू आहा तूं म्हणटा तो आहा वो ना चोय रे तूं आ जाल्यार थिंगो सोन हेरिटेज सांबाळूंक जायी आनी इल्लिगल बोंगलो आहा थिंगा कांय करपा नाका सो ही वस्तू तुवें जाण जावपा जायो तूं म्हाका सांग ते इल्लिगल बोंगल्या लागून कितें केलें जाल्यार तूं विचार आनी आमी कितें केलें तें म्हज्यान तुका दाखोवपा जाता आमी थिंगा झगडले पंचायती सात सुप्रीम कोर्टाक आहाय आमी
आणि एज एन इंडिव्हिज्युअल हांवें एक केस घेयलो आहा थिंगा अप टू सुप्रीम कोर्ट झगडटा हांव. बेश्टे पेपर वर्क केलें ना म्हणाका. पेपर वर्क तुज्या पांयांक दवरपाक म्हाका गरज ना. कित्याक तूं थिंग रावता आनी थिंग सावन तूं डिक्टेशन म्हाका दिता हिंग राव. आनी गोंय येयलो आहा मरे तूं गोंय आहा थिंग सांज मार, बाणाल सांज मार आनी तुका जात जाय तूं 5,000 लोकां एकठांय गेले मरे बाणाले ग्रावंडारी. आनी तुका जात जाल्यार 500 लोकां एकठांय कर आनी एक मिटींग करून दाखय बाणाल्यांक. 500 लोकां एकठांय कर आनी बाणाले एक मिटींग करून दाखय. चल हांवूय येता तुगे मिटींगेक. बेश्टे उलयत रावनाका तुजे बाब आनी नियाळ कर. हे इलिगल बोंगल्याक कित्याक ते सपोर्ट कोन्नाय तो मोडपाक. तो कित्या मुखार सोना. तुका सगळे इलिगल मोडो जाय मरे. कोण घांटी म्हणटा जाल्यार हो बोंगलो आहा तो म्हजे पाय गेलो तो कित्याक मोडून मुखार सोनाय रे तुमी. तो मोडपाक तूं कित्याक सांगना रे तुगे सुप्रिमो आनी आर्चिकू. हे गोंयकारांक दिशाभूल कोताय. गोंयकारांक दिशाभूल कोताय. गोंयकार नको मदें मदें कितें कोताय ते. हांव हितून तें तोंड बंद करून आसलोलो. तूंय छाडोन घायला गुन्या बोक्सोड मागीर पुसन. हांव तुगे एक भायर काडून तुजी मनाची उजवाड घाता. चोया निमाण देखून तूं सुदरत जाल्यार देव बरें करूं.